सगळी उभी राहूया. याज्ञिकाक येवकार दितना गीत घेऊया. A2 पेज नंबर 1. A2. Sotostiucia, ekaz monan, ekaz kazan, tuce mukarami eta, ekaz monan, ekaz soveyasu. प्रीतीच्या भयणी भावा वाडयलो. आमच्या पवित्र स्थाना उदेशी आमी संवसाराचे आशेक आनी ताच्या पोलकेपणाक लोबदोना जावंक, पूण आमच्या सोर्गींच्या बापाच्या मोगान जिवंक आनी तोच मोग समाजांत वांटूंक हे पवित्र मिसाचे बेटेन आमकां करपा ताचे सारखे जावंक ह्या नव्यान बागेवन आतोनीची मजत आमकां मागता आसतना आनी देवाचो आदार आमकां मागता आसतना आनी देवाचो आदार आमकां मागता आसतना आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे बोगसणी आमी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. Amen. आयच्या मिसांची इंतेसांव आमी वाचतांव. हे मिसांत आमी मागतांव काजाराचें वरप समारंभ दिनवासनेचें मीस भेटोवन फिलीप आनी सुजान कॉस्ता. दुसरें इंतेसांव मायरन डिकोस्ता हाचे पासत. तिसरें इंतेसांव सोफिया डिसुजा आपलो वाडदीस समारंभ. तेच भाशेन आयज मिसाची नोवेनाची मांडावळ कोत्तात इग्नेशियस समुदाय, एलेगांजा सेंट बार्तोलोमेव समुदाय आनी होली क्रॉस. तेच भाशेन आमी मागतांव ह्या खेरीत मागण्या पासत दिनवासनी ओलिविया प्रिसिला क्विनी रॅशली डिसुजा भलायके पासत. सांतान आगोस्तीन फेर्नांडीस आपलो पांय बरो कर म्हूण मागता, दुयेंत आसता ताचे पासत. तेच भाशेन मागता मानुएल रोजारियो डिसुजाच्या आत्म्या पासत. जुजे फेर्नांडीसा पासत मागता ताचो पासपोर्ट बेगीनूच ताची तयारी जाल्या पुरो म्हूण. जुजे अमेलिया बरे भलायके पासत. दिनवासनी क्लिंटन फेर्नांडीस बरे भलायके पासत. एंटनी दामिया फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. जोसेफ पॉल ब्रिटो हाच्या आत्म्या पासत. सोजा ताचे फॅमिलीचे पासत सगळ्यांच्या ताच्या जाग्याच्या भाटकारां पासत तांच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक. आंतोन फ्रांसीस रॉड्रिगीस आनी रिथा डिसिल्वा बरी भलायकी पासत. रुबन आंतोनियो फेर्नांडीस बरें शिकपाक बरी भलायकी मेळूंक मागता. आनी कॉस्तांतिनो मिस्किटा बरी भलायकी पासत. आवरोरा फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत, ताचो पांय बरो जाल्या पुरो म्हूण. लॉयस आंड्रिया फेर्नांडीस दिनवासता. मिगेल फेर्नांडीस बरी भलायकी पासत आनी जिवितान देवाचो आदार आनी सांगात फावो जाल्ल्या पासत. ही सोमेस्त आमची मागणी ह्या नोवेनांत बागेवन आंतोनीच्या पांया सरशीं आमी घालुया. प्रार्थुया. बापा रोगसाक्षांचें रोगत क्रिस्ती भावार्थ्यांचें बीं जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागेवन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजलोलें
आफ्रिकेंतले तुजे पवित्र सभेचें शेत फळाबरीत जावं आनी अखंड पीक दिवं. आमच्या समेयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. द्रोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. मिलेत थान पावलू एफिजांचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक आपोवन धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणेन तांकां अशें म्हटलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तातूंत थान हांव तुमचे मोदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडका नाडकांक लागून दुखींक कोश्टा मोदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां द्रोम परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी गिरकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळोवयात कोदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुजाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो, पूण म्हाका बोणकोन आनी कोश्ट रावता म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळीत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचे घेतले मुर्यारपण शांती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटला, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणा. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमाम सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुजे उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफल केलोय. थंय देवा तुजे बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केले, तुजे पोरजेक बिराड गावले. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो? ताच्या हातान तारण आसा, मरण आनी जिवीत. सर्वेस्परा देवाचे गूट. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोटी दितलो आनी हो तुमचे सवे सदाकाल आसतलो. सर्वेस्पराक जय. Alleluia, 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 alleluia.
स्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं जुबावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूंया. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवंक, तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें यें. ताणीन तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बापा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन तांकां भर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्या त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी ताणें तुजें उतर सांबाळलां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी ताणें ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण ताणें खरेपणीन ओळखून घेतलां आनी तुवेंनूच म्हाका पाठयलाय म्हूण ताणें सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागता, कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणाय तुका क्रिस्ता. मोगाच्यो चिटी. इस्कॉलान जावं कॉलेजीन आसतना आमी घडयेक बरयल्यात आसतल्यो मोगाच्यो चिटी, लव लेटर्स म्हणटात पळय तें. आनी म्हाका उगडास आहा, एकली जाणटी शामाय ती आपल्या भुरग्यापणार आसतना जेन्ना प्रिमियर ग्रावंड सेकंड ग्रावंड म्हणटात तेहलें शिकप आहलेलें पुर्तुगेज तेंपा वयलें. आमकां कोणान शिकलें नासतलीं आमचे मदलीं जेन्ना पुर्तुगेज आहलेले त्या वक्तार, पूण तेन्ना इंग्लिशूय मातशी भितर सरूंक लागलेली. आनी हो एकदां विजीट करपाक गेल्लो हांव घरान तेन्ना एकले जाणटेन आपल्या घरान धाकटी ताची पॅट आहा ती पॅट उक्ती करून कितें कोत्ताली भितर. तेन्नाच पावलो भितर आनी म्हणलें कितें कोत्ताय गे माय? ना आदलें मातशें कितें आहा तें सांबाळून दवरता, तें पळयता, आस्पिता, पत्तें बांदता, पत्तें भितर घालता, हें म्हजें सदांचेंच. आनी आमकांय आमची जाणटी घडयेक घरांत आहा ती अशीच केन्ना आदल्यो पेटो बेटो उक्ती करून साफ करून पत्तें घालपाची बंद करपाची अशी आसतली. आनी तातूंतली ताणें एक भितरली मोगाची चीट लव लेटर भायर काडलें आनी आसूंक लागली. आनी म्हणलें आसता हांवें म्हणलें कित्याक आसताय तूं? वॉट हॅपन? कित्याक आसताय? आनी तेणें मागीर म्हाका सांगलें. आसूंक येयलें फादर म्हणपाक लागली, कित्याक आदीं आमी बरयताल्यो त्यो मोगाच्यो चिटी वाचून वाचून बरें दिसता. आतां घोव ना म्हजो, राण हांव जाणटी जाल्या. आनी हांवें म्हणलें वाचून दाखयशी. आनीक आसूंक लागली व्हडल्यान. पूण तेणें वाचून दाखयलें, बरे भशेन वाचून दाखयलें. सगलीं उतरां म्हाका उगडासनान आनी तुमकां सांगना कित्याक मोगाच्यो चिटी न्हू, सगळें सांगपाचें सेकरात भितरलें. पूण थोडेशें म्हटलें तेणें उलोवन दाखयलें, वाचून दाखयलें तें. आतां तुका सांगूंक सोदता की हांव बरी आसा मागून तुका सावध आनी भलायकी दोनया देवा लागीं, हे भशेची तांची आदली कोंकणी सारकी. आतां तुका सांगूंक सोदता की मागून तुका सावध आनी भलायकी दोनया देवा लागीं. अपुरबाय दिसली, काय बरीं उतरां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलीच मोगाची खबर लव लेटर और आमी म्हणटा मोगाची चीट जावन आसा हें पवित्र पुस्तक. नथींग एल्स, व्हडलें सुबेज, बट इन वन वर्ड आमी तर तें म्हणत जाल्यार मोगाची चीट. पूण मनशाची न्हय, देवाची आनी मनशाची. लव बिटवीन गॉड एंड मॅन. हातून भितर
मोदेस्ती मिडिएटर म्हणटात तो कोण आमी जाणाव जेजू क्रिस्त मिडिएटर मोदेस्ती. जशें बरी पोत्तून इस्कॉलांतलो उगडास तर आमी केलो जाल्यार कॉलेजींतलो इस्कॉलान कॉलेजीन आमचो कोण ना कोण थोड्यांचो तरी पोस्टमॅन म्हणून आसतालो न्हू. पोस्टमॅनाचें काम कितें हें व्हरून फाटल्यान दी फाटल्या हाती हाडून फुडल्यान दी धाकटुली चीट आय लव यू आनी तें मागीर कोण्यान कोणाक बरयलां तें अमकोच मनीस जाणा वाचलें म्हणटकूच अमक्याचें रायटींग अमक्याचें चीट तेंय जाणा म्हणटकूच आय लव यू हें सांगप आनी एक्सचेंज करप आनी हेंच करूंक होच देवाचो पूत जेजू संवसारान आयलो. नथींग एल्स पूण इतलेंच सांगपाक की देव आमचो मोग करता. हे मनीस विसरलेलो. मॅन हॅड जस्ट फॉगॉटन दॅट गॉड स्टील लव्स अस. त्या पासत मनीस पातक करूंक शिकलो आनी पातकानूच रावूंक शिकलो. पातक करूंक शिकलो आनी पातकांतल्यान पयस वचूंक शिकलो देवा लागच्यान आनी देवाक ते केन्नाच मानना. कित्याक आमचो देव मोगाळ दयाळ पूण त्या बरो सुबेज ताका जाय आमी सगळीं ताचेशी पोत्तून आयलोलीं. हें देवाचें मन. खंयचोच मनीस ताका पेल्यान सोदलेलो नाका. त्या पासत जेजू आमकां शुभ वर्तमानान जायतीं इन्सिडंट्स आनी पॅरेबल्स शिकयता. वेरीन आमकां फकत इतलोच सांगूंक सोदता की देव आमचो मोग करता. क्लासीक एग्जाम्पल 99 शेळयो सांडून एकलीस हाडल्या ताका सोदूंक वेता. क्लासीक एग्जाम्पल कितलो देव मनशाचो मोग करता. तिका सोदता तिका काडटा खांकेन दवरता खांदार दवरता पोत्तून विथ द 100. म्हाका अशा बाबा भयणीनो हें नियाळटा आसतना हें कित्याक लागून सांगलां जेजू क्रिस्त मिडिएटर. कित्याक आयचो आमचो विशय आमकां हेंच सांगता देवाचो मोग बापाचो मोग आमी संवसारांत वांटूंक जाय. आनी त्या पासत आमी जावपाक जाय चॅनल्स ऑफ गॉड्स लव. इमॅजरेबल एंड अनकंडिशनल लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग जायतो श्रेश्ठ आनी व्हडलो आनी तोच आमी एकामेकाक आमच्या जिविता वरवीं दाखोवड करपाक जाय. त्या पासत आमी जावपाक जाय मिडियम चॅनल्स ऑफ गॉड्स लव एंड गॉड्स ग्रेस. आनी हें म्हणटा आसतना आमकांच पयलीं खाशा क्रिस्तांवांक खबर आसूंक जाय की देव आमचो कितलो मोग करता. कश्टांनी दोगडांनी सगळ्या जिवितांतल्या वायटान तशेंच बरान देव आमच्या सदांच जिवितांत आसाच हें आमी सदांच उगडास धरूंक जाय. आनी त्या पासत इमॅजरेबल आनी अनकंडिशनल हें उतर हांवें कित्याक सांगलां. कित्याक तो मोग जो गर्लफ्रेंडाचो बॉयफ्रेंडाचो शामायचो जो आसलेलो तिच्या घरकाराचो तेन्ना विच ऑल्सो कूड बी कंडिशनल. तूं म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार हांव तुजो मोग कोत्ता. सुखान तशेंच दुखान पासून अगेन तूं म्हजो मोग सुखान करशी दुखान करशी हांवूय कोत्ता. सिंपल वर्ड्स टीट फॉर टॅट. तूं म्हाका बरो कर हांवूय तुका बरो कोत्ता. तूं म्हाका बरो करिना हांव तुका बरो कोच्चो ना वो कोच्ची ना. हाका आमी म्हणटा कंडिशनल. बऱ्याक बरें वायटाक वायट साद्या उतरांनी. पूण देव आमचो तसलो न्हय. बऱ्याक बरें वायटाक वायट फारीक करपाचो न्हय. मनीस पातकी गातकी पासून जालो जाल्यार परूच ताचे सोदीक वचोन तो ताका वेंग मारतलो असलो आमचो देव. त्या पासत तें उतर गरजेचें अनकंडिशनल लव इमॅजरेबल लव. आनी अदीक आमी शिकता गायनाच्या जाल्यार आमकां उतरां मेवतात Q7 देवा तुजे दौलतेची लांबाय रुंदाय खोलाय कोणेन सोदची. आनी तेच भशेन B2 हे आदी आमी जबाब स्तोत्र म्हणचे तेन्ना आदी आमी गायन करतालीं तेन्ना आमकां वगड जाता आमेन आमेन काळजान गायता. तुज्या उतराक आमेन म्हणटा. तुजें उतर लांब रूंद खोल गोट मोव सगळें आमी भितर आहा आनी ती उतरां घडयेक काबार जातलीं पूण देवाचो मोग सोंसचो ना. इतलो देवाचो श्रेश्ठ अप्रेमीत मोग. आनी हें म्हणटा आसतना आमी जेजूच्या जिविता वरवीं आयज नियाळूंक जाय. देवाची खोशी म्हणटा ती कित्याक बिकॉज हो आयच्या विशयाचो दुसरो भाग आनी तो म्हटल्यार बागेवन हातूंचे मजतीन देवाची खोशी पाळुया. खोशी म्हटल्यार देवाची वील ऑफ गॉड हें कितें तें आमी जिवितांत सोदूंक जाय. देवाची खोशी पाळप. आनी फुडलो म्हटल्यार भाग ताचो विशयाचो समाजाक बापाचो मोग दिवया. म्हणटकूच देवाचें वील ऑफ गॉड म्हणटात तें कितें. देवाचें वील ऑफ गॉड म्हणटात तें
जायते आमकां कोटेशन आनी पवित्र पुस्तकांनी मेवता पूण दोनूच हांव तुमकां सांगता. जॉन 6:38-40 आमकां सांगता ओबिडियन्स ऑफ जिजस. ओबिडियन्स ऑफ जिजस. जेजून सगळें आपल्या जिवितान जे बापान ताका सांगलें तें मानून घेतलें आनी ताणें तें केलें. हातूंतल्यान भितर आनीक एग्जाम्पल सोदूंक गेल्यार आमकां मेवतलें जेत्सेमनीच्या मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता आसतना आमच्या पातकापाचो रोगो तूं मेलो आमी म्हणटा थंयसर जेजून कितें केलें, बापा तुजी खोशी जाल्यार ही खास तुवें पेल्यान काडूंक येता नाल्यार हांव तयार आसा. आनी हें म्हणटा आसतना आमी उगडास धरूंक जाय जे ह्या दिसांनी आमकां वाचपाक परत परत तींच आमकां मेवतात तीं इतलेंच आमकां शिकयतात की जेजू आसलो मनीस आनी देव. मनीस आनी देव. आनी त्या पासत ताणें आपल्या जिवितान जे कोश त्रास वळवळे घेतले, रडलो हांसलो खेळ्ळो ते मनशाचें सैम 100% ह्युमन पर्सन. हो जेजूचो खुर्सार मेला तो मनीस कसो खुर्सार मेला, देव कसो मरूंक ना. आनी जो पुनर्जीवन जाला हो ताणें जिवितान मिलाग्री येवजापांक केल्यान कोणाक कुड्ड्यांक थोड्यांक मोन्यांक बेऱ्यांक बरें केलें तें ताणें देवाचे पदवेन केलें. मनशाच्या हातान घडीक तें घडोना जायत म्हणटकूच ताचे भितर हो दैवीक गूण 100% डिवायन तोय 100% आहलोलो आनी तो 100% ह्युमन पर्सन तोय 100% आहलोलो म्हणटकूच 100+100 200% हें म्हणूंक जायना आमी. बट द टू नेचर्स were present in this person called Jesus, human and divine. आनी त्या पासत जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन त्यो 2 शिंसल्यो आमी आल्ताराचेर दवरता उदक आनी वायन आनी जेन्ना थंय आमी कालसेन घालता तेन्ना पाद्री एक धाकटुलें सोबीत मागणें कोत्ता. तें आमच्या कानार कोडेकनाय पावलां ना जायत. देवाच्या सैमान आमी वांटो घेवंक पावूंक ह्या उदकाच्या थेंब्या वरवीं. एकूच ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर इन द वायन. देवाच्या सैमान आमी वांटो घेवंक पावूंक. जेजूचें सैम मनशाचें आनी देवाचें पूण देवाचें सैम अदीक. आनी त्या पासत जेजूचें हे संवसारान येणें म्हटल्यार टू लिफ्ट अस अप वयर काडपाक पातकांतलीं मनशाच्या सैमांतलीं आनी आमकां वयल्या दर्ज्यार पावप म्हटल्यार आमकां जें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केलो देवाचीं भुरगीं जावपाचें देणें. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आहलेलींच पूण पातकाक लागून आमी देवा कडल्यान पयस गेल्लीं. तें आतां पोत्तून तुटलेली गांठ बांदपाक लागून हो मदेस्ती जेजू क्रिस्त संवसारान आयलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयचो नियाड घोडेक मातसो इट्स लॉट ऑफ लोडेड वीथ थियोलॉजिकल वर्ड्स. आमकां आयकून घोडेक म्हणटोंक दिसतलें आमकां एक फावट स्टोरी सांग. स्वतान स्टोरी बऱ्यो न्हू. थोडे फावटी आमकां इन नॉलेज गरजेची जी आमच्या भावार्थाची रुट्स आमच्या भावार्थाचें. आमकां केन्ना केन्ना आमी स्टोरी आयकता आतां शर्मा बरो जालो म्हणटा पूण आमी केन्ना केन्नाय असल्यो थियोलॉजिकली मॅसेज आनी रिफ्लेक्शन्स आयकूंक शिकूंक जाय. आनी जें आमी आयज नियाळटा तें अदीक व्हडतें देवाचो मोग ओप्रिमीत मोग अनकंडिशनल लव. आनी हें आमी नियाळटा आसतना दुसरें कोटेशन 1 Thessalonians 5:18 आमकां सांगता गिव थँक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टान्सीस. देवाक आर्गादी जिवितान येतल्या सगळ्या बऱ्यान तशेंच वायटान इन ऑल सर्कमस्टान्सीस कसलेंय सिच्युएशन जावन देवाक आर्गादी गिव थँक्स. आनी हें आमी सगळ्यांनी शिकची गरज आसा. देवाक दिनवासोक आर्गां दिवप दर एका सिच्युएशनान. आनी हीच जावन आसा देवाची हशी. आनी त्या पासत एकलो बरयनार अशें म्हणून थोडे फावटी आमच्या जिवितान न्हू थोड्यो वस्तू आमी चेंज करपाक जातात मागण्या वरवीं. घोडेक जायत देव कोत्ता आमच्या जिवितांतल्यो थोड्यो वस्तू चेंज वर आमच्याच बोळाचेर पातयेवन आमी थोड्यो वस्तू चेंज करपाक जातात. ती घोडेक आमी देवाची खोशी म्हणून मानून घेता. पूण थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत ज्यो चेंज जायनात. कितलेंय मागलें कितलेंय देवाचें दार धाडायन आमची वर्सां धाडायता. हात दुखले तोंड दुखलें देवाक सांगोन पूण तरी आमकां दिसता देव आमचें आयकना. तेन्ना ती देवाची खोशी वयना. तेन्ना आमी घुस्पता सांडटा देव म्हाका कित्याक दिना कितलो वेळ कित्याक काडटा. आनी त्या पासत हो बरोवपी अशें म्हणटा आ वायजनस लायज इन एक्सेप्टींग गॉड्स वील द वे इट इज. देवाची खोशी
जी आमी मानून घेवपाक आमकां कठीण जाता ती मानून घेवंक शिकप म्हटल्यार देवाची खोशी. म्हणटकूच हे 2 पॉयंट जे हो बरयणार आमकां सांगता. थोड्यो वस्तू ज्यो जिवितांत आमी चेंज करपाक जातात मागण्या वरवीं वा आमच्या बोळा वरवीं देव आमकां चेंज करता, आमच्या जिवितांत मागता ते आमकां दिता. आनी थोड्यो वस्तू ज्यो चेंज जायनात त्यो आमकां एक्सेप्ट करपाक देवाची मजत एकदम गरजेची. दिस इज द वायडनेस एंड विजडम ऑफ गॉड जे आमकां सगल्यांक आसूंक जाय, आमी घेवंक जाय मागण्यांतल्यान टू एक्सेप्ट गॉड्स वील. सायबीण मांयच्या जिवितांत, जेजूच्या जिवितांत, झुजेच्या जिवितांत आनी सातां भक्तांच्या जिवितांत ताणेंय मानून घेतलें. जेजूचोच जल्म तर पळोवपाक गेल्यार तो सगळ्या आडकोडींनी कश्टांनी जालो, पूण ताणें तो देवाची मांडणी म्हणून घेतली. ताचें मरण पासून कश्टांचें जालें तेंय ताणें मानून घेतलें. आमच्या जिवितांतले कोश्ट त्रास येतात, पिडा तेन्ना आमी देवाची शीण कोत्ता तेन्ना म्हणटा ही देवाची खोशी काय हो कोणाची खोशी, हो देंवचाराची खोशी, अशें घडयेक म्हणटांक जाय. म्हणटकूच जो आयचो विशयाचे 2 बाजू आसात त्यो आमचे मोतीन आमी उगडास आनी एक फावटी हाडुया, आनी ती म्हटल्यार देवाची खोशी पाडप कश्टांनी, वादोळांनी, विघ्नांनी देवाची खोशी मानून घेवप. आनी दुसरें म्हटल्यार जो आमी पयलो पॉयंट नियाळ्ळा तो देवाचो मोग. मीत मेर नासलेलो लांब रुंद खोल इतलो देव आमचो मोग करता. जशें परी ती शामाई बरयता, हांव मागता तुका बरी भावत आनी भलायकी दुनियान देवा लागीं, इट्स कुड बी कंडिशनल. आनी ती चीट जी बरयलेली आनी ती पोस्टमॅनान फाटीं फुडें व्हरून दिलेली ताची हाची ताका, वीच कूड बी ऑल्सो कंडिशनल. आनी आमी पासून काजारी जिवितांत जी एकामेकाक भास दिल्या ती पासून जावपाक जाय अनकंडिशनल, पूण ती केन्ना केन्नाय जाता कंडिशनल. तूं म्हजो मोग कोत्ताय हांव तुजो कोत्ता, करिनाय हांवूय करिना. पूण सदांच उगडास धरात आमी देवाच्या मोगाचे वांटेली म्हणटकूच आमी जावपाक जाय अनकंडिशनल. त्या पासून देवाचो मोग आमकां साणिना. देव आमकां सदांच आपले वेगेन दवरता. सांडोली 99 एक शेळी साडल्या तिका सोदूंक भोंवता ते भशेन देव आमचो मोग सदांच मनान उगडास दवरिया. देव आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस, गॉड स्टील लव्स अस. कितलीं आमी वायट जाल्यार बरीं आसल्यार पासून देव सदांच आमचो मोग करता. आमी सोजमूंक आनी देवाची खोशी जिवितांत पाळूंक, देवाच्या मोगाचे आमी चॅनल्स जावं, मिडियम जावं, मिडिएटर्स जावं ह्या जेजू भाशेन जो ताणें संवसाराक मोग दिलो देवाचो, आमी देवाच्या मोगाचे माध्यम आनी मिडियम जावं ह्या नोवेनान भाग्योन आंतोनीची मजत आमकां मागुया. उबी रावया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवाच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक पासत मागुया. आमचो पाप साहेब, सगळे बीस साहेब आनी यात्नेक देवाच्या जिव्या आनी बोलीश उतरां वरवीं, तशेंच पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे बापाची कुशी आपल्या मुन्यारी आपोण्यांतल्यान उक्ती करूंक, ती समाजाच्या बऱ्याक वापरूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां बापा लागीं मागुया. आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. आमचे गोंयचे तशेंच भारताचे सरकारी फुडारी पोरचेचें राज चलयतना सगळ्या धर्माच्या भाव भयणां सवें बरेपण शिपडावंक आनी तांणी समाजांत नीत सांबाळून शांती विस्तारूंक आनी समेस्त लोकांचे उदरगत करूंक उपाय काडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. दर एका आवय बापायक आपल्या लग्ना दिसा तावन कुटुंबाच्या वांगड्याचें पवित्रपण जोडूंक घेवंक जबाबदारी आसा. ही देवाची कुशी आपल्या कुटुंबान वळखून घेवंक आनी आपलो कोणत्यो वंडावण्यो सोडून आपल्या कुटुंबाचें पवित्रपण जोडूंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
जिविताची संस्कृताय सांबाळूंक मागुया. जिवीत जावन आसात देवाचें आमकां एक वोट देणे. कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो गोरपात करून, जिवेशी मारून, आत्मघात सुइसायड करून, आपलोच जीव दिवन, जाणट्यांचो ओ पिडेस्तांचो जीव काडून आनी हेर असले वायट आयच्या समाजांत अदीक प्रमाणान भितर सरला. आवयच्या कुसव्यांतान सैमीक मरण हे पर्यान आमी जिवितांक मान दिवंक आनी ताचो सांबाळ करूंक बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इंतेसांव दिल्ल्या पासत, मागूंक लायलेल्या पासत, तशेंच मिसाची मांडावळ कोतेल्या पासत, सांत आंतोनीचे मजतीन कुडी ओतम्यांची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सोमेस्त आमची गरजो आनी मागणी दोनयां तुज्या हातांत आमी घातल्यान अदीक तूं आमचो मोग कोत्ताय. आमच्या कोश्टा आडकोणींनी जिवितांत येतल्या वादोड मोडांनी आमी संकोश्टाव आमी भियेताव आकांत कोत्ताव तेन्ना सदांच तूं आमचो मोग कोत्ताय. हें सोत आमी सदांच आमचे मोतीन सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोनिया वेलार गीत घेऊया. C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोनां उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे कास उबारून देवा काळजांत मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगोया. रोया तुज्याच बरेपणान उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत घेवपी खाना पिना आमचे दोनां उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजांत मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगोया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, पातोक करचे परस मरूंक तुज्या बागिवंत रोक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिदवासून वो वाखाणणेचो योद्ध आमी तुका समोर भितांव. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समोरवंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणीन मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिदवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिदवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें धोबाजान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्त संवसाराचो मनसुबीदार
आनी सर्गीच्या दोलबाराचो धनी, आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो अरोंब आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेताव. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार, सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे आमी येतात आकाशोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंज. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुरो जीवनपणा बोरवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव. जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिम्याक, आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोवी. पुनोय जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक पोट जोडीत मुक्कामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागतां. आंकवा हृदयाची मई संगाती बागेवन झुजय जपोती, बागेवन दोतां, बागेवन जवास आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातान, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. देव आमचो कितलो मोग कोत्ता. ह्या कुर्सार मारलेल्या जेजूक पळोवन आमकां सोजमूंक जाय आनी ताचो मोग मीत मेर नासलोलो म्हणून ताची मोगाची वेंग तो सदांच आमकां दिता.
सदांच ताच्या मोगान आमी लासूंक ताचोय मोग आमी करूंक जो ताणें आमचो केला आमकां ताचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व फातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय निराजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
zotrekta. Deva odrekta. Sitoludok bauta. Bauta goskosha. Pan pagocha. Movočiu dilča. Šitolu do pauta. Pauta goskoša. Pan pagocha. Movočiu dilča. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta. Ance zode anga. Anga zor fuklia. Dziwia utkan borda. Borda deu kalza. Ance zode anga. Anga zor fuklia. Dziwia utkan borda. Borda deu kalza. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta. Ashon zurishi. Zurishi eya. Tak pagoyat. Badoshi zaya. Ashon zorishi. Zurishi eya. Tak pagoyat. Badoshi zaya. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta. Ansot motanela. Deva Karela. Ance kali zotrekta. Deva odrekta.
देवा लागीं मागलोलें देव दिना अशें चिंतात. जायतीं जाणां आमचे मदलीं जिवितांत कश्टावतात तेन्ना संवसारूच नाका, मरण बरें, सुसायड करया असलें जिवितांत मोतीन हाडटात. जायते मदलीं आमचीं दुसऱ्याचें वायटूय करूंक चिंतात. आमकां कोणाकूच अधिकार ना देवाच्या मोगाचेर आड वचूंक. देव आमचो मोग कोत्ता. आमी सदांच आमच्या मोतीन काळजान कोंचून रिगोवंक तुजो दुनिया आमकां आदार दी. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या बागीमोन रोग साक्षांचें जैत समोरून जेजूच्या जैताच्या गुठांत आमी वांटो घेतला. दोगनावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो. त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्टां आडखडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. कोडीत करूंक लायला. खरीत कळोवणी मातशें बसात. कळोवणी सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हटल्यार आमची चिकालीची तुमची तरणाटीं मांडून धाडटात. सांजांव 5.0 आमची तरणाटी डोनेशन बूक घेवन उबी आसतलीं वा बसून आसतलीं. थंयसर तुमी तुमची देणगी तांकां दिवची म्हूण कोडीत करूंक लायला. खेरीत आमचे दिनवास फादर पिटर ब्रिटो जो सांतवार आमचे पाजवाजाचो थंयसर आहा. आयज येवन आमचे पासो तें मिस्त पेटयलें आनी देवाचें उतर ताणें परगटलें. तेच भाशेन फादर आल्बीन आमचे मदें बराबर हें मिस म्हणलें. आयज आल्ताराचेर फुलां सोफी द सोजा आपल्या जल्मा दिसाच्या उगडासाक भेटयल्या. आमचो यूथ जशें आतां सांगलां लाव ऑफरींग बॉक्स घेवन भायर उबी आसा. सांजो आमचे फेस्ताचे प्रोग्राम करपाक कोणाक सदांच कुमसार घेवंक जावंक जाय. सदांच 5 वरांचेर आमचे कपेलांत पाद्री आसता. डोनेशन आयिल्लें आसा. रिता द सिल्वा 500 रुपया, एक वेल विशर 500 रुपया, एक वेल विशर 1000, कामिल कुतीन 500 रुपया, फातिमा फेर्नांदीस 1000, निनेत क्वाद्रूस 500, एक वेल विशर 500 आनी एक वेल विशर 5000. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. दीड वाजता खेरीत भाशेन ह्या नव्यादांक आपयल्ल्या पासत पाद्रींक आमच्या दोगांय फादर बॉलमॅक्साक आनी फादराकूय तेच भाशेन आमचे मदेकात फादर आहा ताकाय आमचे मदें आमी येवकार दिला. तुमकांय बरे भाशेन तुमी मिसान वांटो घेतात. मातशें सांगता म्हणून रागार जानाकात. आमी तुमी रागार जायनात म्हणून हांव जाणा. म्हणटूच कोमन्याव घेता आसतना थोडी मातशी हातूय फुडें काडटात आनी जिबली उक्ती कोत्तात तोंड. मागीर हांव घुसपता मागीर कोमन्याव हातीन दिवचो वो जिबलेर दिवच. डिसायड वन. एक कितें डिसायड करून येवपाक जाय. म्हणटकूच एक तर जिबली भायर काडपाक जाय आनी आत बेसांव करून हातीन धरूंक जाय. नाजाल्यार तोंड बंद करूंक जाय आनी हात फुडें काडूंक जाय. मागीर म्हाकाय घुसपाकूच थोड जाता. सुचमलीन तुमी न्हू. दीस इज वन. आनी दुसरें म्हणटात तें आमी थोडीं कोण मातशीं पांय दुखता, हात दुखता, चलोंक मातशे त्रास जाता ती मातशी फुडें बसल्यार बरी. कित्याक आमी जाणा हांगासर आमचें सगळें फ्लॅट म्हणून तेन्ना मातशें वयर सकयल आहा. मागीर मातशें एक पांय एसो तेसो जाता. म्हणटच कितें जाता मागीर कोमन्यावन दिलो म्हणटकूच मागीर फुडें पावता म्हणल्यार मागीर फाटलें ट्रॅफीक जॅम. म्हणटकूच तें मातशें ट्रॅफीक जॅम जायना जावपाक लागून आनी माणसुगेन आनी वेवस्थीत बरे भाशेन कोमन्याव आमचो जावपाक लागून मातशी जाण्टी हांती फुडल्या कदेलांचेर बसल्यार मातशें बरें जातलें. म्हणजे हो मातसो रिक्वेस्ट
धाकटुलो तुमकां फोर्स करूंक जायना कोणाक फोर्सान फुड्यान बसात फाटल्यान बसोन नाकात तुमी खूंय बसपाक जाता जस्ट प्लेसिंग अ स्मॉल रिक्वेस्ट जाता जाल्यार फुडें बसात आनी जाता जाल्यार अदीक करून कोमयाव घेता आसतना आज जाल्यार आज फुडें करात नाल्यार जिबली जाल्यार जिबली भायर काडात म्हाकाय मागीर मातसो घुसपाक गोंदळ जाता आनी मातसो टायम वयता त्या पासत मातशें हे दोन कळोवण्यो मातशें बरे भाशेन तुमी घेतात म्हणून तुमकांय आमी दिनवासता उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओडूपकार Sant Antoni Magni Noman tuka Sant Anton Naman tuka Sant Anton, तूं व्हरतो थाय वर्तकाय फूल निर्मळायेचें निर्मळायेचे आनी उनोद आणि उलोद क्रिस्तांवपणाचो क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका हांव तुका मानता मानता जाणटी खायेच्या जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या देवमोगाच्या गोडव्या गोडव्या आनी खुशाल बरीत खुशाल बरी जाता जाता इतल्या देण्यांनी त्या देण्याने देवान तुका देवान तुका बोल्ला बोला दिवून दिवून भोव खालतेपण खालतेपण काकूत काकूत आनी मिलाग्री मिलाग्री करचें देणे करचें देणे व्हडा बरभाशान व्हडा परभाशान आनी खालतेपणान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं तुजे लागीं मागता मागता. विनोती करूं विनोती करून ह्या किरकोळ ह्या किरकोळ पातक्या पासून वाक्यापासून जो एका जो एका आकांताच्या आकांताच्या वेळार वेळार तुजे लागीं तुजे मागता लागीं मागता आमच्यो गरजो ताच्या पांयां सरशीं घालुया न्हंय सांडलेल्यो वस्तू पूण आमकां भावार्थ दी म्हणून देवा लागीं अदीक देवाचो आमी मोग करूंक मागता त्या मागता त्या मोगा पासून मोगापासून मिनीन जेजूच्या मिनीन जेजूच्या जो तुवें जो तुवें केलोय केलोय इतले पावटी इतले पावटी तो तुज्या तुज्या हातार हातार खेळटा आसतना खेळटा आसतना एक कोणती एक कोणती सांपडलेल्यांच्या सांपडलेल्यांच्या आदारा आदारा तूं वळखताय तूं वळखताय कितली म्हाका कितली म्हाका गरज ती गरज ती ह्या देण्याची ह्या देण्याची जे तुझे जे तुझे वरवीं मेळटा वरवीं मागता पवित्र सभेच्या पवित्र सभेच्या सोर मुखेल्यांक सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता तुका समर्पिता तांकांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ आनी सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या दर एका दर वांगड्याक एका वांगड्याक बरे भलायकेन बरे भलायकी सांबाळ सांबाळ म्हजो दिसपट्टो म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी दास दी. म्हज्या वावराचो वावराचो फळ म्हाका फळ म्हाका मेळूं मेळूं. सोर पिडेस्तांक सोर पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक तरणाट्यांक बरें काम बरें काम आनी फुडार आनी फुडार
फावो कोर फावो कर भुरग्याचे देणे भुरग्याचे देणे नाशिल्ल्या नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक काजारी जोड्यांक तें देणे ते देणे फावो कोर फावो कर सोर भुरग्यांक सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक भावार्थान वाडोवंक तुजी मोजत तुजी मोजत लाबोय लाबोय म्हज्या पातकाची म्हज्या पातकाची खोरी दूख खोरी दूख आनी देवाचो आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी म्हाका जोडून दी आनी आनी अशें हे जिणेन हे जिणेन विस्वासान विस्वासान सोम्याची चाकरी सोम्याची चाकरी करूंक तुज्या करूंक तुज्या सांगाता सांगाता सासणाच्या सासणा सासणाच्या सासणा बापाक वाखाणो बापाक वाखाणो तुका बगूंक तुका बगूंक आनी आशीर्वाद दी आनी आशीर्वाद करूंक करून स्वर्गा राजान स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय म्हाका पावय अशें जावं अशें जावं पिडेस्ता पासत मागणी आनी आशीर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणें आनी स्वर्ग स्वर्ग आनी आनी संवसार संवसार रचला हे सोम्यान जेजू क्रिस्ता सांत आधुनीक सोर पेडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभोवंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीची पिडेन कश्टोतल्यांच्या तुज्या चाकरांक तशेंच चाकोदनीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. गायन घेवया सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. गायन घेवया U25 पेज नंबर 243 U25. मातशें लूट करचें न्हू मातशें लायनीन वेचें मातशें लूट करचें न्हू